गोंयच्या स्पोर्ट्स अथॉरिटीन ऑल गोवा मोटर स्पोर्ट्स असोसिएशनाक रेसर गाडी हँडओव्हर केली. गोंयांत लॉन्च जावपी ही पयली रेसर गाडी. हाचे मुखार आनीक एक रेसर गाडी गोंयांत लॉन्च जावपाच्या वाटेर आसा म्हूण खेळां मंत्री गोविंद गावडे उलयला. ह्या कारां भितर म्हाका दिसता व्हड कॉस्ट जी ह्या काराची जी आसा ती ऑलमोस्ट 40 lakhs रुपीज आसा. तातूंत भितर एरोडायनेमिक मॉडिफिकेशन्स आसात, इंजिन ट्युनिंग, मागीर सस्पेन्शन अपग्रेड्स केल्ले आसात, वेट रिडक्शन, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, ब्रेकिंग सिस्टम एनहान्समेंट केल्ली आसात, टायर्स एंड व्हील आणि ट्रान्समिशन एंड ड्राइव्ह ट्रेन एडजस्टमेंट अशा वेगळे फीचर्सांनी ही आज गाडी तयार केल्ली आसा. पयली ही गाडी लॉन्च आमी करतात. हेजे पेक्षा बाय 10th of June perhaps we may launch a second car that to be हेजे पेक्षा आमची 3-4 पटीन एक वेगळे फीचर्साची गाडी सुद्धा ज्यो गाडीन आमी वर्ल्ड लेवलाचेर आमी कॉम्पीट करपाक शकतले. कार जे आसा ते जवळ जवळ 5 इव्हेंटा भितर आमकां पार्टिसिपेट करपाक मेळटा. विच आर दोज इव्हेंट्स? तर इंडियन नॅशनल रॅली चॅम्पियन, इंडियन नॅशनल ऑटो क्रॉस चॅम्पियनशिप, हिल क्लाइंब, इंडियन नॅशनल रेसिंग चॅम्पियनशिप आणि ट्रॅक रेस अशे 5 तरेच्यो रेसींग किंवा चॅम्पियनशिपी भितर ही कार जी आसा ती वापरपा खातीर मेळटली. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर.